नमस्कार येवकार तुमकां जात्रा आनी काले म्हटले की आमकां याद येता ती आमच्या ल्हानपणांतली। जात्र्यांक आनी काल्यांक आमी रातचे वताले आनी थंय जी मजा येताली ती वर्सभर आमकां याद उरताली। आनी तसोच एक जात्रा कवर करपा खातीर आनी तुमच्या मुखार घेवन येवपा खातीर आमी येयल्ले आसा श्री नवदुर्गा संस्थान बोरये हांगासर। आनी बोरयेची ही जात्रा फामाद हाचेच खातीर की जात्रेच्या पयलीं म्हणजे आज सांगोड जातलो म्हणजे हांगा एक तळें आसा जंय उदक सांठोवन दवरता आनी त्या तळ्यान नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ताका व्हरून थंय नौका विहार करतले। ही खूब वर्सां पयलींची परंपरा अजुनूय चालू आसा आनी फाल्यां आसतली ती म्हणजे दिवजां। हे देवूळ हांगा 300 वर्सां पयलीं आयले बाटाबाटीच्या वेळार बाणावलेच्यान हांगा हे देवूळ शिफ्ट केले। तेन्ना बारीक देवूळ आशिल्लें आनी 1917 वर्सा ह्या देवळाचो जिर्णोद्धार जालो आनी ताच्या उपरांत ह्या देवळाची ख्याती वाडत आसा। आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे बाणावलेच्यान आजून म्हणसर लोक हांगा पांयां पडपाक येता, देवाक मानतात। सो तुमच्या मुखार घेवन येता जात्रा, जी जात्रा तुमी ल्हानपणा पासून पळयल्या आसतली पूण आमच्या नदरेंतल्यान पळया ही जात्रा आनी सांगोड। अंत्रुज महालांतल्या देवळांच्या कुशीक तळयो असतात। ह्या तळयांचे धार्मीक महत्व खूप। बोरयेच्या देवळा कडेन मात तशी तळी ना, पूण सुमार 500 मीटर अंतराचेर एक तळें आसा। पावसाच्या दिसांनी बांद घालून ह्या तळ्यान उदक साचयता आनी थंय देवतेचो सांगोड जाता। देवीक देवळांतल्यान काडटा आनी सुखासनाचेर बसयता आनी सुखासनार बसून तांकां थंय तळयेर व्हरता। ही तळी फक्त पावसाच्या दिसांनी भरलेली आसता कारण उदक आडयता आनी सांगोड जाल्या उपरांत हें उदक हळू हळू करून सोडप। हो सांगोड पळोवपा खातीर खुबशे लोक येता आनी गोंयभरचे लोक येता आनी ताका लागून बोरये गांवचो हो सांगोड खूब फामाद। देवळांतल्या देवतेची मूर्त भायर काडले उपरांत तिका सुखासनाचेर बसयतात। सुखासन तळये कडेन व्हरतात। थंय पुजा जाले उपरांत सांगडाची सुरवात जाता। हजारांनी लोक सांगोड पळोवपाक बोरये येता। पुराय तळयेच्यो 5 प्रदक्षिणा घालपाच्यो आसता। 2 वड्यांचेर तयार केल्ल्या नौकेचेर देवतेक बसयतात। नवदुर्गा माता की जयच्या गजरांत सांगोड भोंवता। फोगाची आतिशबाजी आनी संगीत अशा वातावरणात देवतेची मूर्त 5 प्रदक्षिणा काडले उपरांत मागीर कांठार येता।
थंयसावन मूर्त सुखासना सकट वाजत गाजत परत देवळान व्हरता. पुराय 5 राउंड घेतल्या उपरांत देवीक सुखासना वयल्यान देंवयता आनी परत देवळान हाडटा आनी आपल्या पयलींच्या जाग्याचेर ती विराजमान करतात. आनी तेन्ना हो सांगोडोत्सव सोंपता. सांगोडोत्सव सोंपल्या उपरांत दुसरे दीस जाता तो दिवजाचो उत्सव हांगा व्हडा प्रमाणान जाता. हांगा हजारांनी लोक दिवजा उत्सवांत पार्टिसिपेट जातात. अशी जाता नवदुर्गा देवी बोरयेची ही जात्रा. ही पासय तुमच्या मुखार हाडले हेजेच कारणाक लागून की आमी जात्रा पळयतना आमकां सदांच दिसता ते स्टॉल्स अशे विकपी लोक, पूण खरें जे धार्मीक म्हत्व आसा जात्रेचें ते कितलेशेच वर्सां पासून 200-300 वर्सां पासून ते आबादीत आसात. तें जाणा जावन घेवप म्हत्वाचें. जात्रेक येतना देवळान वचा आनी भटाक विचारा जात्रेचें म्हत्व कितें आनी कितें कितें धार्मीक विधी जाता. ह्योच विधी तुमच्या मुखार हाडपा खातीर ही पासय शूट केला. जर तुमी गोंयकार आसत जाल्यार ह्यो गजाली जाणा जावन म्हत्वाच्यो. तुमी पळयतात पासय कार्यावळ www.goanews.com. चॅनल पार्टनर्स RDXGOA आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabalin.com. कीप वॉचिंग.